गाइस वेलकम बैक टू आवर चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही आहे ना? सगळी बरी. आम्ही आहे सगळी बरी. आमगे सोयरो येयला रा येता ती घेवन रा किती आल्या म्हाकाणसून घेयना न्हू सो येता रा. सो आयज फायनली न्हू आयज हांव उजघाटन कोता कित्याचे काय म्हणतो तुमी उजघाटन कोता ह्या प्रिंटराचे. खरें सांगता तुमकां तेणें म्हाका जेन्ना सांगलो न्हू मॅफीन आपलें प्रिंटर घेवंक जाय आपल्याक म्हणून आपल्या विशा म्हणून हांवें सांगलें वय बरें जातलें प्रिंटर गरज पडटली आतां बाबा इस्कॉला बी वयता न्हू सो केन्ना कितें गरज पडटा भुरग्यांक प्रिंट बी करपाचें. सो एकदम बरें म्हणलें प्रिंट कित्याक मागीर आनी किटू फॅमिली मेंबर आहा ते हांगे बाबा आहा न्हू सो ते सद्दां आमकां पूण प्रिंट हाडूंक गेलोले ना कितें हाडूंक गेले म्हणटाले. सो हांवें सांगलें एक बरें जालें प्रिंटर घेवन म्हणून. जेन्ना तो प्रिंटर घरा हाडलो चोय तेन्ना बाहेर हांवें तें विचारूं ना तेका तो कहलो प्रिंटर कितें मागीर राव रे वाऱ्यान दार बंद करता बंद जाता. सो मागीर हाडलो आनी मागीर तो एक दीस घेवन बसलो. ओपन केलो तेणें ओपन केलो मागीर बसलो. मागीर म्हणूंक लागलो तेचे अशें प्रिंट काडून जाय आनी अमकें कलर जाय जाल्यार तूं वचून हाड म्हणूंक लागलो कलर अमकें रिफील करून. आं बरें म्हणलें आनी लास्ट जालें बरें पडटा म्हणलें आतां प्रिंट काडटलें आनी हांव कितें गरज बी पडल्यार स्कॅन मागीर तेगे वचपाचें जालें न्हू आपल्याक प्रिंट काडूंक जाय म्हणून प्रिंट कितें हाडूंक जाय आनी घरार प्रिंटर हाडलो आहा न्हू सो म्हणल्यार प्रिंट काडया घरा कितें आनी पणजी वचोन जाय मडगांव वचोन प्रिंट काडया. आनी तेन्ना प्रिंटर थिंगा येलो आहलोलो आमी गो तो प्रिंटर हाडला तो प्रिंट काडपाचो न्हू तो फोटो प्रिंट काडपा खंय आयज फोटो प्रिंट करपाचो कितें हाडलो हांव कितें फोटो प्रिंट करून कितें घालपा आहा शॉपी काय म्हणून. सो फायनली तो हाडून दवरलेलो आनी तेणेंच स्टार्ट केलोलो आनी तेणेंच यूज चोयलो तो हांवें आयज बान हातू लावना. सो फायनली आयज हांव तो ओपन करता कित्याक म्हाका जावं मॅफी गेलो पासपोर्ट सायज फोटो फॉर बाबागे इस्कॉलान बूक बाबागे बुकाचेर पाकोवपा म्हणजे सिंगल फोटो जाय म्हाका तेका सिंगल फोटो ना आनी पाटी आहलोले ते सगळे थिंगा आहाय. सो थिंगा वचपाचे चान्सीस नाय न्हू आनीक सो थिंगा कोण वयतले फोटो. सो फायनली आतां भायर प्रिंट काडचे परस सो म्हणल्यार आयजल्यार आतां येयलो टायम येयलो म्हणल्यार ओपन करपाचो. सो ओपन कोताचो दाखयता तुमकां आनी म्हाका खबर ना तो कसो यूज करपाचो तो गुगलाचेर सर्च करून हांव तो आतां यूज करतलें प्रिंटर. आनी तेणें ओपन बी करून चोयलोलो तेणें करून केलोलें कितें कोता तो आनी तो म्हाका सांगतालो अशें करूंक जाय तशें. हांवें तेन्ना मागीर तकली उजार करूं ना आनी हांवें सांगलें जेन्ना टायम येतो पळय तेन्ना ओपन करता म्हूण सांगलो तेका. सो फायनली आयज टायम येयलो तो ओपन करपाचो धाकटुलो आहा बरो फोटो प्रिंट करपा आनी हांव इतू एक्सायटीड आहलोलें जाणा तो प्रिंटर म्हणून दुसरो तें वाजून चोयतलें कशें करप तें वाजून चोवया कशें कितें तूं हॅप्पी आहलेलें म्हाका तो प्रिंटर जाय आहलोलो मागीर आनी हें नाका टेंशन ना आनी तेगे प्रिंटाक न्हू तेगे पेपर्स ऑनलायन ऑर्डर करपाक प्रिंट काडपाचे पेपर्स ते जाय पडटाय चोय ते ऑनलायन ऑर्डर करपाक थोडेच येयले पेपर तेजे ऑनलायन करपा हांवें ते. सो चोवया टोली बाबा धाडला हेअर काटा आनी डॅडी गेला हेअर काटाक. सो तो येयल्या उपरांत दाखयता तुमकां कसलो हेअर कट मारला मागीर त्या पयल्या म्हळ्यार हांव तो चालू करता चोय तो ऑन जाता कसो कितें सेटींग करता. आनी मॉर्निंगचो व्लॉग हांवें काबार केला कालचो आनी आयचो एड करून घायला ऑलमोस्ट 10 मिनिट्स जावंक ना तो 9 मिनिट्स जाला सांगल्या भाशेन 10 to 15 मिनिट्स होतो म्हणून. सो 2 दिसाचो म्हाजो तितकोच जाला आनी आयज म्हाका अपलोड करूंकूच जाय आहलो व्हिडिओ कित्याक बॅकअपाचेर आनी कांय ना अप टू डेट येता ब्लॉग. सो तेका लागून हांवें व्हिडिओ अपलोड केलो. सो इवनिंग आतां कॉमेंट्स केला आतां चोयता हांवें कितें जाता तें आनूंक मेळटा मागीर ओके. That photo you need no to put on your book. So mama painting coloring some tamrila see it's coming. Then I did haircut see dari kele jagge kes outside see came nana chocolate see baba photo coming see you something coming outside photo no to stick on come out you silly. Hey dada photo coming nice nice no why you came yeah done. फायनली आयज हांवें स्टार्ट केलो प्रिंटर आनी जालो सक्सेसफूल. हांव ते मॅफीगे फोटोज काडले. सो आतां आमकां पासपोर्ट फोटो बी जाय जाल्यार घरा कडेन काडप आनी अशें म्हाका प्रिंट करूं जाय बाबागे ल्हान आसतनाचे फोटोज सगळे धाकटुले न्हू अशें वण्टीक लावपा जाय ते रुमा बरें मेकओवर करतलें हांव आतां प्रिंट आनी सो मेळटा तुमकां मागीर तेका न्हावयता न्हावयलो न्हू तो केंस मारून येयला सो मेळटा
असं बारीक करे कातुले ते फाटले Dada came. गायज गुड मॉर्निंग सगळी कशी आहे तुम्ही आहाय न्हू सगळी बरी आम्ही आहाय सगळी बरी सो आता पावलें घरा आणि आता ब्लॉगिंग कमेच करता सकाळी बरो मातसो व्हडलो जावपा जाता 10 मिनिट्स सांगेल न्हू 10 to 15 तरी पूण भायर सरल्यार जाता अदरवायज घरा कडेन आल्यार जायन ते सो ते राख्यांचे रोटा मिस्टर घालपा आयल्या ताका न्हू दिसाचें मातशें भायर धाडटा नाजाल्यार दिसोर बोर न्हू भितर आसा कितें जालें जाता सो भितरू रावता भायर वचपा नांवू काडा पावसान सो ताका लागून सो आतां करता ब्रेकफास्ट आयज म्हाका कांय नाका आयज हांव बिस्कीट खातलें कित्याक म्हाका शूट आहा ग्लॅम गलाचेर कित्याक काल ग्लॅम गलाचेर न्हू कांय व्हिडियो घालूं ना टायम म्हळ्यार शूट करूंकूच ना काल म्हाका बऱ्यो जिवाक तितून हें नाहलोलें बरें कशें दिसना आहलोलें तोंडी जालो आनी मातशी सो ताका लागून लागून शूट करूं ना आनी ताका लागून सो आयज मातशें शूट आहा आनी तें बोब माजाचो कशें सो मेळटा तुमकां मागीर आज नुस्तें हाडलें केन्ना चाव करता आनी मेळटा तुमकां मागीर चोयली हॅलो माझी फॅमिली कशी आहा सगळी आसा म्हणजे सगळी बरी आहा म्हणून च्या बा पिली या च्या पिवपाक फुलां सो ती बायल फूल घेवन येयल्या जेजूक घालपा आनी हांव बेगीन च्या करता आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके सो गायज हांवें ब्रेकफास्ट बी केलो आनी 2 ग्लॅम कलरचे शूट कंप्लीट केल्या आनी कोणाकूय ग्लॅम कलरचे व्हिडिओजाचे लिंक जाय न्हू जाल्यार तुमी कमेंट सेक्शनार घाला कित्याक न्हू हांवें आतां न्हू डिस्क्रिप्शनाचेर न्हू लिंक्स बी घालपाक बंद केला कित्याक हांव घालिना खंयच्या चॅनलाचे लिंक बी दिना सो तुमकां खंयच्या चॅनलाचे लिंक बी जाय जाल्यार म्हाका कमेंट सेक्शनाचेर सांगा तेचेर हांव तुमकां लिंक दितलें म्हाका दुसऱ्या चॅनलांचे आनी आतां जाले 10:30 10:39 जाल्या आनी आयज 2 शूट कंप्लीट केला सो 2 शूट केला आयज ट्यूजडे कित्याक काल आज एकूय वचोंक ना ब्लॉग लॅम कलाचो फक्त रिल्स केले आयज 10:30 ती 12 बायन आतां म्हाका एडिटींग आनी म्हाका आयज मातसो भाजरान वचोंक जाय कित्याक म्हणजे कित्याक काय म्हणून आयब्रो केद्यो जाल्यार कितू बुरशी दिसता इथे सो म्हाका आयब्रो काडपाक वचोंक जाय कशेंय करून आनी म्हाका आनी काम आहा सो ते शेअर करता तुमकडेन दाखयतलें वयता तें कितें काम आहा तें आतां सांगता थिंक काडी शूट ना काडी थोपाना कित्याक मोस्टली काडी ना शूट आतां वयता थिंगा कोण ना म्हाज्या शेअर करता हें सीम आहा पळय तें हांवें घेयलेलें वायफायक लागोन वायफाय म्हणजे आमची ऑलरेडी वायफाय आहा सो ते आनी खंय तरी न्हू वायफाय लागून सीम घेयलेलें सो थिंगा कॅमेरा आसलो न्हू सो कॅमेरा लागून सीम घेयलेलें सो हांवें आतां कितें डिसायड केलें आमी म्युच्युअली डिसायड जाला आमगेलें नाका आनी कोणी भानगड्यो नाका कांय नाका जे सीम हाड तूं घरा हाड आनी तें सीम तूं उजार कर सो हांवें तें सीम ऑलरेडी हें आहा रिचार्ज केलेलो आनी नेट आहा त्या सिमाक आनी तुमकां खबर आतां ह्या मोबायलाक काय म्हणजे रिचार्ज ना कांय ना सो म्हाका न्हू तें सीम न्हू मोबायलाक घालूंक जाय तें न्हू म्हाका तें सीम घालता न्हू तें ओपनूच जायना सो म्हाका तें शॉपाचेर वचून म्हाका तें सीम घालूंक जाय सो ते सीम घालूंक जाय एक आनी सेकंड थिंग म्हाका आयब्रो काडपाक जाय आनी म्हाका आनी एक काम आहा बारीकशें काम आहा तें बारीकशें काम शेअर करून हांव ओके सो मेळटा तुमकां हांव मागीर आतां वयता एडिटींग करता आनी मागीर सेटअप ऑफ करता सेटअप ऑफ केला आनी मेळटा तुमकां हांव मागीर ओके चोयता बेगीन आयज आयब्रो बी काडून आयब्रो काडटा पाहिजे पळय आमी लांबयली हय ती पळयली पावसूय येतलो मातशें घेवपाक जाय सो मेळटा तुमकां
पावली घरा आनी मागीर 4 कामां हलोली. सो फर्स्ट जालें सीम कार्डाचें न्हू. सो सीम कार्डाचें केलें काम हांवें आनी जालें मागीर सीम कार्डाचें. सेकेंड आसलो काम चिकन घेवपा वचो जाल्यार सो चिकनूय हाडलें. थर्ड आसलोलें बाबाचें रिलेटेड काम सो तेंय जालें. फोर्थ काम आसलो तें आयब्रो. सो आयब्रोज मागीर काम जावन कित्याक तें आमगे आहा न्हू तें नाहलोलें आयज. ब्युटिशन आहा तें नाहलोलें आयज. सो तें आसलोलें लिवीचेर. सो एकलें आसलोलें ब्युटिशन सो तें कडे बी काडटा बट तें न्हू ऑलरेडी कोणागे हेअर वॉश कोत्तालें. सो तें हेअर वॉश कोत्ता म्हणून मागीर हांवें म्हाका म्हणून टायम लागतलो. कितू टायम लागता तो खबर ना. हेअर वॉश मागीर तेगे आहा. सो तेका लागून मागीर हांवें ओके म्हणलें आज तें हालें येता म्हणलें. सो येयली घरा आनी आतां हेजें चिकन पॉपकॉर्न केला. दाखोवता चिकन पॉपकॉर्न कितें पण म्हणल्यार अशें चिकन पॉपकॉर्न बारीक पिसीस करून न्हू अशें भाजताय. तुमकां जाय जाल्यार रॉ बी लावपाक जाता. रॉ बी लायनाय बेश्टे कोत्ताय धाकटे धाकटे पिसीस लावन अशें भाजप. ओके मेळटा तुमकां मागीर. तुमकां हेजे आत मेळटा राती कडेन 8 जाले सारकी 8 जाले आनी म्हाका उगडासून एडीट करून व्हिडिओ घालपा विसरोलें हांव घालपा व्हिडिओ. सो अप टू डेट येता आयज दिसभर कितें केलां तें आनी काल इवनींग कितें थोडेशें शूट केलोलें सो तें तुमचे कडेन जावं शेअर करता. तें घरा हाय न्हू कांय व्हडलेशें कांय ना. इवनींग आहलें तें बेश्टें आहलोलें मागीर काम करतालें सो तें. सो आतां ब्लॉग हिंगा काबार करता. होपसो तुमकां आयजो बोरो दिसलो जाल्यार लायक शेअर करा. मेळचें नेक्स्ट व्लॉगान. हाल्याच्या व्लॉगान मेळटा तुमकां. टील देन बाय.